पाऊस लागी पाविल्ल्यान सध्या दिवचल शारासयत मये वाठारांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी चिकण माती हाडपा खातीर मूर्तीकारांची धांवपळ चालू आसा. मये सयत दिवचल म्हालांच्या लागसर 100 चित्रशाळा आसात. चडशा चित्रशाळांनी सध्या चिकण माती हाडल्या लेगीत अंदू मूर्तीकारांनी दिवचलच्या बड्डे वाठारांतल्या शेतात मेळपी चिकण माती हाडल्या. माती फावो तशी व्यवस्थित ना, तशेंच ती म्हारग आसा अशें मूर्तीकाराचें म्हणणें आसा. गणपती करपा खातीर चिकण माती लागता ती आता मातयेची कशी कितें आसा सद्या? पयलीं 20,000 ट्रक पडा, आतां त्या जाग्यार 25,000 पडटा आनी तितकी बरी मेळना. म्हणजे आदल्या सारकी मेळना. सारकी मेळना म्हणजे आदी काडी थंयसर बंद केल्या, दुसरे कडेन काडटात. आतां अंदू तुमी खंयसून हाडल्या? बिचोलसून हाडल्या बड्ड्यासून. बड्डेसून. म्हाका एक सांग, आदी पेडण्यांतल्या वारखंड गांवांत एक माती मेळटाली, हय. आसा ती बंद केली दिसता त्या लोकांनी. त्या लोकांनी बंद केली आनी पयस पडटा न्हू, म्हारग पडा ती. आनी दाबाळे निरंकाल थंय ती मेळटा. आमकां तशीच पडा, हां. ती हेक्टराचेच भाडें पडा आनी आमची मावडकी शेतां न्हू ती, आमकां ती शेताक लागून पयशे नासले. पण आतां बंद केली दिसता. बंद केली त्या. आनी फुडें मातयेचें कितें जावंक शकता माती? ते सांगता येना न्हू, काडी नाल्यार मागीर बंद जातली न्हू. आमकां दाबळेसून हाडूंक गावता पूण कशी वचत काडून हाती शॉल व्हरोंक दिना ते. आतां हे म्हाका बड्डेसून तुमी हांगासर चित्रशाळा मेरेन जी माती हाडटा ताका 20-25 हजार खर्च येता न्हू? 25,000 म्हणजे म्हारग. म्हारग आनी ती बी जायी तशी मेळना जाय तरी भरून मेळना आनी कमी न्हू. आनी तेजी तितली तितकी हे जायना, ती गुणाव खूब आसता. शेकारो आसता. चिकण माती मेळप आतां सामकें कठीण जाल्लें आहा. बड्ड्यान तर नात, बड्ड्यान ना, तेवटें झाड हितून ना, खूब कडेन बंदी जाल्या. ती तांबडी कशी काडल्या रेंव कशी. आमी जायी तशी चिकण माती मेळना. ती नात, पयलींची ना. म्हाका दिसता फाटल्या जाली 5-6 वर्सां पासून ही समस्या आहा. हय हय, 5 वर्सां जास्ती गोंयांत चिकण माती मेळप सामकें मुश्कील जाल्लें आहा. मुश्कील जालें आहा. मागीर फुडें कितें माजरां जातलें? सुद्दां मेळटा पळय. हय. पूण फुडें आतां तुमी मुर्तीकार आसात न्हू? तेंचे आतां फुडें कशें कितें देव जाणा. आतां कितें आसा, आतां तेवटेली गुजरातची बी येता न्हू, हां. शेडू माती आनी ती हाडची पडटली. ती हाडून तुका म्हारगाय जातली. गणपती लोक कित्याक वार्शीक गणपती म्हणटात आनी पयशे दिवपाक हें करतात जाणा, तेन्ना ती सरकारान तांकां हाडून सबसिडी दिवची. मशिनां बी दितात तशी मळपाची माती. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.